दाबोळे विमानतळाच्या फुडाराविशीं सरकारान आपली भूमिका स्पष्ट करूंक ना। देखून 7 दिसां भितर ह्या विमानतळाविशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या। 7 दिसां भितर सविस्तर जाप मेळूंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विजय सरदेसाय हांणी दिल्या। आमदार म्हणून माविन गुदिन्हो अपयशी थारला। देखून आमदार ह्या पदा वयल्यान राजिनामो दिवचो अशें विजयाचें म्हणणें। जाल्यार GMR कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर खूब यत्न करता असोय आरोप सरदेसायान ह्या वेळार केला। सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिल्या चड उदक जाता म्हणून दाबोली आमी उखलतात म्हणून आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल पुर्तुगेजात तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता नेवी हडप करूंक सोदता। 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इश्यू काडिल्लो। एक व्हडलो बिझनेसमॅन जाका गोंयच्या सरकारान लायफ टायम अचिव्हमेंट जाचेर सेलिब्रेट केला त्याच दिसांनी ताणें म्हाका सांगिल्लें की एक एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून। त्या टायमार मोविन गुदिन्हान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेवी खातीर न्ही म्हणून। आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला। मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून दाबोलीचो आमदार म्हणून, कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना हें पयलें जालें। दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा। कार्नावाल जावन हे आमी सुरवात करतले। दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदिन फुडल्या आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले।